आम्ही प्रत्येकाच्या दारादारान भोंवतले आणि अख्ख्या गोंयान आम्ही प्रचार करतले की बीजेपी हटाव, बीजेपी आम्ही येऊंक दिवचे ना। आम्ही जे उमेद टॅक्सीकार गोंयकार आसा तो मेरेन आम्ही टॅक्सीकार गोंयकार आसा जो मेरेन आम्ही कशेंच तांकां बीजेपी सरकार कशेंच कोण दिवचे आनी बीजेपी एक पासून कॅन्डिडेट दिवचो ना आमी जिखोवन। आणि पहिली बारी आसतली हेचे सोपटेचे नंबर कॉन्स्टिट्यूट 1 आणि मागीर बाबू आसगांवकर आम्ही हटाव करतले बीजेपी। जो बाबू म्हणटा न्हू, बाबून विचारपाचो न्हू, बाबू येयला मडगांवच्यान आणि ताका खरो प्लॅटफॉर्म खरी ह्या दिली ताका पेडणेकारांनी दिली। आणि आयज तेणी चिंतूंक जाय आसले हे उलयतना की तेणी म्हणूंक जायना आसले की आपूण हाडल्या हे केला म्हणून। आधी तो म्हणटा न्हू ऑस्ट्रेलिया आमच्या हांगा येता रशियन हे तेणी जाणून घेवचे। तो टुरिझम मिनिस्टर काय आनीक कोण तो आमी नकळो। आम्ही जे कोस्टल बेल्टान कोस्टल बेल्टाचे मेनली उलयता जी आमची टॅक्सी लॉबी आहा आमी स्वता आहोत हजारांनी लोक वयतोन आमी कन्विन्स करतले लोकांक। आणि जे स्टेक होल्डर आहा टुरिझम स्टेक होल्डर तांकां तर सांगची गरज ना, तेंच्यांनी कितें केलां इवन मायनवाल्यांक हे फंडान घातले ते पयल्या तेका लागून सगळ्यांनी ही 5 बटां ही मूठ करून आमी आतां कितें ते करपाचें आहा। वन चॅलेंज आहा फाटल्या 10 वर्सांक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इन रिटर्न कंप्लेन टुरिझम डिपार्टमेंटान इन रिटर्न कितें कंप्लेन आहा 100 कंप्लेन 10 वर्सां दाखोवपाच्यो कोणा तुका आनी सारके तेणी कागदपत्र घेवन दाखोवपाचे। नाल्यार आमी सांगूंक शकता की हो चोर हो नालायक निर्लज्ज मनीस हो चोर आहा म्हणून लोकां कडल्यान 30% कमिशन घेतलें आणि पाल्याचे लोकांक 30% कमिशन दिताय तूं ती एक प्रामाणीकपणान दाखयल्या तुवें। शाही करता न्हू सरकार हिटलर शाही करता न्हू नाल्यार करूं न्ही सरकाराक फक्त 6 महिने उरले कोणा तुका तेंचे फक्त 6 महिने उरले बीजेपी सरकाराचे तांकां कापासता आहा न्हू आमच्या कोस्टल बेल्टाक त्यांच्या आमदाराक धरून दाखय पेडण्या मांद्र्या शिवोले कालांगूट आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमचो बीजेपीचो एक तरी कॅन्डिडेट इलेक्ट जावन येतालो पळयता हे आमचे कापासतात आनी चॅलेंज आहा। शो केला भायर वचोन कित्याक 30%क शो रोड केलाय करिनासतना तू पैसे घेतलाय आणि हे गोवा माणसाचे कितले पर्सेंट घेतलाय 90%, 45 सोपटेक आणि 45 तुका पर्सेंट एक तेका लागून गोवा माणस तू हाडलाय छाती ठोकून सांगताय। तो आयज जे उलयता न्हू तेजे कडेन गोवा मायल्स कमीत कमी 1.5 वर्सां इल्लिगल चल्ली काय तेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना। GDDCन तांकां कसलोच हे दिवंक नासलो। 2018 फेब्रुवारीन तांकां टेंडर फ्लोट केलो जाल्यार बाबूक म्हाजी चॅलेंज आहा सगळ्या टॅक्सीकारां कडसून चॅलेंज आहा 2018 फेब्रुवारी जेन्ना टेंडर फ्लोट केलो तेज्या पयलीं जर तेणी आमची बैठक जर केल्या टॅक्सीकारांची बाबा मिटर घाला तुमकां गोवा मायल्स हाडिना ताका ओपन चॅलेंज तेणी आमचे कडेन बसचो डिबेटी। काल असेंब्लीन बाबू आजगारान छाती ठोकपण पण छातीर हात मारूंक त्या कितें जातालें हाड्डाचें आहा कितें आहा तें हांव नकळो। प्रामाणीक म्हणटा पळय न्हू तेणी तें प्रामाणीक मराठीन म्हाका बरोवन दाखोवचें। प्रामाणीक म्हटल्यार कितें तें पयशाच्या आनी कमिशनां खातीर तुमी सगळें फाडून उडयल्लें आहा तुमची पोटां फक्त मोठी केल्ली आहा लोकांक हांगाले। दुसरी गजाल आयज पॅन्डेमीक आसतना सरकार आयज आमचेर तें लादून तो मिटर घालूंक सोदता न्हू ह्या माध्यमाच्यानूय सांगता जो पर्यंत गोवा मायल्स आमची स्क्रॅप जायना तो पर्यंत जी फुडली गटागटी आहा त्यो रद्द करच्यो आणि हे पेंडींग दवरून हेजेर फुडें विचार विनिमय करचो।